Shakti Baba, Diyam ka Shakti, Diyam ka Shakti, Diyam ka Jesu, Shakti Baba, Diyam ka Shakti, Diyam ka Shakti, Diyam ka Jesu, Kansan Goron Gomon. Shanti kumur sorva, Hatta Shanti Lodai, Shanti Baba, Diyam ka Shanti, Diyam ka Shanti, Diyam ka Jesu. Shanti Baba, Diyam ka Shanti, Diyam ka Shanti, Diyam ka Jesu. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसा बलिदानाचो विशय शांत आणि ल्हानवीक काडसाच्या जेजूक आमचे कोस्ट भेटोवया. मनशाच्या जिवितांत कोस्ट दूख अडचण्यो येतात, पूण देवाचेर पातयतल्यांक तांकां फुडो करूंक आनी तातूंतल्यान जिविताचो अर्थूय समजून घेवंक बळ मेळटा. जेजू म्हणटा, सगळीं तुमी कोस्ट भोगतात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. ही कल्पना मनान धरून भावार्थान आनी बोरवाशान जिवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आणि हे आमचे मागणे देवाक मानतले जाल्यार पयलीं आमी पातकी म्हूण जायत्या भासांनी आमी चुकल्या. जायते पावटी घडये संवसारान पवीस सोबेंची येताना देवाचे वाटेन आमी चलूंक ना, देवाचेर आमी भावार्थ दवरूंक ना. आमच्या सगळ्या चुकीचे देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणेंदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणेंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची सगळ्यांची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sobia kaglutko, Sobia kaglutko, Krista kaglutko, Krista kaglutko, Sobia kaglutko.
करुया. आमच्यो गरजो आमी देवा फुडें उबारुया. आज आमी साल्वा दे मुंदो querida i Romar घेऊन येयल्या या आमच्या गांवचेर आशिर्वाद आमी मागता. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्याची वाट तयार करूंक तूं आमकां फरमायताय. सर तरेची आमची पिडा काडून उडोवंक तो येता म्हूण आमी जाणाव. तर ताचे भेटेची बुजवण आमकां फावो जावच्याक कसलेच असोकतायेन लागून आमकां पुरो जावंक दिवं नाका. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनाम. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कोडे म्हूण सोर करशात आनी म्हजे सारको आनी कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. ही नोकेत्रां कोणें केल्यांत? एक फौज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक आपआपल्या नांवान उलो कोत्ता तो तोच. ताजे शोक्तीक कितली पदवी, कितलें व्हड ताजें बळ. कोणूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक थावना. म्हज्या हक्काची तो बेपरवा कोत्ता. अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जायत जाकोबा? अशें तुज्यान तेंच कशें जोरोवंक जायत इस्रायला? तुका कळूंक नासलें काय? तुवें आयकूंक नासलें काय? सर्वेस्पोर सासणाचो देव, पृथ्वीच्यो शिमो ताणें घडल्यात. तो थोकोना, तो दमना, ताज्या गिन्यानाक थाव ना. थोकलोल्यांक तो शोक्ती दिता आनी बळ नासलोल्यांक गोटाय. तोरणे दादले थोकून आनी दमून वचतीत. तरणाटे गळगळून वचतीत. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. गोणी पोरी तांकां पाकोटे फुट्टात. तीं धांवतात पूण दमनात. चलतात पूण थोकोनात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळीं म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी सोकतेन ताज्या पवित्र नांवांची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताजे उपकार कदींच विसरूं नाका. आमचो जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता. सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवात्ता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळायेचो मुकूट घालता. आमचो जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताजो राग सटकोन पेटोना. ताजें काळीज काकलुतीचो थेवो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. आमचो जबाब,
ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. शुभ वर्तमानांक उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. पळे, आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सुदो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातुया परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, सगलीं तुमी कोश्ट कोतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजेजू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी होलो म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी गोंयकारां जीं गोंयांत येतात आनी आख्ख्या संवसाराक शिंपडल्यांत खेरीत ह्या वर्साक आनी ह्या दिसांनी खेरीत देव आमकां आपणाशी आपयता. हो एक आमकां देवाचो स्वेग जावन आसा, कृपेचो स्वेग, बरेपणाचो स्वेग, बरेपण आशिर्वाद जोडपाचो स्वेग. आनी खेरीत आमी आमचें जिवीत जियेतना, जावं संवसारी जिवीत ओ पवित्र सभेचें जिवीत, तें आमकां एक एकलो जियेता. आमी जायत्या भासांनी एके भाशेन जिवीत व्हरता. थोड्यांच्या जिवितान अकस्मात दुयेंस येता. थोड्यांक जायते जिविताचे कोस सोंसूंक पडटात, जायते त्रास काडटा, जायते मिनोद कोत्ता. आनी हे तरेन जायती येवजण आसता, सपनां आसतात, आनी हे शार्ती पावूंक सोदता. असल्या वेळार जायते फावटी घोडे द नॅगेटीव थिंकींग, जातलें काय, मेळटलें काय, हे जिवितान खरें सूख आसा काय, हे जिवीत खरेंच आमकां खुशाल कोत्तलें काय, हो विचार येता. आनी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमकां जाबाब मेळटा, सगलीं तुमी कोश्ट कोतात, ओज्याच्या बाराकाल आसात, ती म्हजेशी येयात. हांव तुमकां समाधान कोत्तलो, हांव तुमकां शांती दितलो. खेरीत देव आपणाशी आमकां आपयता. आनी हो वेळ आमच्यान बुडूं येता टू टर्न बॅक. देवाशी आमी परत येवंक, देवाच्या बोळान भरूंक. पयल्या वाचपान काय बरें देवाची बोळाची खबर केल्या, देवाच्या जिविताची खबर केल्या. बोरवांसो आमकां दिता, निराशी जावन कांयच मेळना. आमी सगलीं आमी
फाटल्या वर्सांनी खेरीत कोविड आयले तेन्ना कितली निराशी जाली, कितली दुखवली. अजून पासून घोडे तो इम्पॅक्ट आमचेर आसा. एक पेज कसो जिविताचो भलायके वाटेन जायते आमी चिंता. आनी असल्या वेळार देव आमकां खरें सूख दिता. देव आमकां सगळ्या देण्यांनी बोदता. आनी आयचे हो संदेश खेरीत देवाच्या उतराचो हांव तुमचे बरोबर आसा, हांव तुमच्या सांगाता आसा. आतां आमच्यान 3 खेरीत घडण्या हातून पळोवंक येता. पयलें खेरीत आमच्यान हो एक स्वेग जो आमकां गोंयकारांक फावो जाला आनी 10 वर्सांनी तो आमकां एक्सपोजिशन मेळटा. आनी आमी सगळीं ह्या दिसांनी आमी पळयता जायतीं जाणां गोंयकारां आयलेलीं आसात. आनी आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी वेता, ताची कूड पळयता, ताचें जिवीत पळयता, ताचो उमो घेता. कितें काय आमकां आमी उमो घेतलो आनीक 10 वर्सां आदीं आमी घेतलोलो इतलेंच काय? ओ तो जिवो सान फ्रांसीस आजून पासून आमचे खातीर आसा. तुवें जिवो जाव, हे जिवितान जिवो राव, हे जिवितान बोल्लोलो जाव. एके भाशेन तो आमकां बोरवांसो दिता, तो आमकां एके भाशेन सांगात दिता, हांव तुमचे बरोबर आसा, हांव तुमचो सांगात जाता. इतलेंच न्हय, आमी गोंयकारां जायते फावटी म्हणटा आमचो गोंयचो साहेब आसा, तो आमकां राखता, सांबाळटा. आनी ही खात्री एक गोंयकाराक आसा. आनी ह्या मनान आमी देवाशी येता. ह्या आमच्या खेरीत देवान दिलेल्या भाग्योन फ्रांसीस शावेरा वरवीं हे देवाशी आमचें जिवीत आमी उबारता. देवाशी आमी आमचें जिवीत दवरता. आनी आमचें जिवीत ह्याच भाग्योंताचे मजतीन, ह्या भाग्योंताच्या कुरपेन आमी तें जिवंक वेता. हे पयलें देणें आमी जेन्ना उमो घेतना बेश्टो उमो कसो घेवचो न्हय. जिवो सान फ्रांसीस आजून पासून आमचे खातीर आमी जिवी आसूं ह्या जिवितान, आमी देवाच्या जिवितान भरलेलीं जावं. तो जियेलो तो आमकां स्फूर्ती जावं. तो एके भाशेन ताणें जेजू खातीर वावर केलो, तो आमी एक एकल्यान हो वावर करूं. दुसरें देणें खेरीत भाशेन आमकां ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन आमच्यान जोडूं येता तें म्हळ्यार, आनी फाटल्या ज्या वर्सांनी आमी कोविडाचो काळ काडला, सगळीं तुमी कश्ट करतात, ओशाच्या बाराकाल आसा ती म्हजेशी मिसाचें बलिदान एक व्हडलें देणें आमकां एक एकल्याक. जायते फावटी घोडे मीस आमकां सदांचें जालां. मिसान जी देणी आमकां मेळटात, जी कुरपां आमकां मेळटा, पयलींच उतरां जो पाद्री तुमकां उचारता वो नोमान करता, जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट. आमी हे जिवीत आमचें, दीस इज आवर आयडेंटिटी. आनी हे जिवितान सदांच आमी जिवंक जाय. थंयसर आमी येता हे जिवितान भरूंक. ह्या आल्ताराशी आमी येता आमचें जिवीत ओदीक देवाचे कृपेन भरलेलें, ओदीक देवाच्या मोगान भरलेलें, ओदीक देवाच्या एकचारान जालेलें. म्हणटच मीस आमकां एक आदार जाता. थंय आमच्या जिविताचो पेज घेवन थंय आमी दवरता. हो आमच्यान म्हणूं येता जिवीत मिसांत आनी मीस जिवितान. हे तरेन जायते बरेपण देवाचें आमी आमच्यान जोडूं येता. हें आमकां मिसाचें बलिदान एक व्हडलें देणें देवान दिलेलें आनी जेजून खेरीत आमकां दवरलेलें आपलें बलिदान, जेजूचें बलिदान ताचे बरोबर आमी करून हे जिविताक आमी फुडें वेता. हें जिवीत देवान दिलेलें आमी जियेता. म्हणटच हे मनान आमी सदांच देवाशी येवंक. आनी हें तिसरें देणें जें देवा सोडलें आमी सदांच जोडूंक जाय. देवा लागीं घडोना तें कांयच ना. नथींग इज इम्पॉसिबल वीथ गॉड. जायते फावटी दिसता जिवितान आमी हारले, जिवितान कांय बरें ना, जिवितान कितलेंच दुयेंसां, हो पेज कसो आसा. पण बिलीव इन गॉड, देवाचेर पातये, देवाच्या एके भाशेन देवाचेर पातयोन देवाच्या बोडान देवाच्या जिवितान भरलेलो जाव. तेन्ना हे जिविताक आमी फुडें करतलो.
हें जिवीत जिवंक आमकां अदीक देवाच्या आदारान अदीक बोड जातलें. देवूच आमच्या सांगाता आसतलो, देवूच आमकां हे जिवितान बोगतलो. ही देणी आमकां सदांच फावो कर म्हूण हे जिवितान सदांच आमकां एक एकल्याक बर म्हूण हे मिसांतल्यान ही देणी मागुया. उबी रावया. नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. देवा लागीं सगळें घडटा ह्या बावडतान आमची मागणी आमी बापा फुडें उबारुया. आमच्या ओत्मीक गोवळ्यांनी जिविताच्या सगळ्या गणितांनी आपले जिवीत देवाच्या हातान समर्पूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या जिवितान कोश्ट दूख येता तेन्ना बागिवोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचो बाबार्थ आनी बोरवांचो आमी जेजूचेर दवरूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. बागिवोन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमी जेजूक सगळे सुवातेर उर्बेन आनी काळजीदारपणान परगटूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या संवसारान येवन जेजून कोश्टा दुखांक मोल आनी मोजोरी आसा म्हूण दाखयलें. आमी आमच्या कोश्ट दूख भावार्थान स्विकारूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आनी थोडी घडी ओगीच रावन हात जोडून आमची जोणे केल्याची मागणी आमी बापा फुडें उबारुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुवें आमकां एक एकल्याक हें जिवीत दिलां. हें जिवीत तुज्या आदारान, तुजे गोठायेन, तुज्या देण्यांनी सदांच बोर आनी तूं आमचो सांगात आनी बोळ जाव. क्रिस्ता आमच्या सुमिया बरोबर. आमेन. Kitlia fulla mode, ranaglia zara mode, golitlia dado mode, isora soledere. Gesù gioca al suo sove, vedo i carismo c'è. Gesù gioca al suo sove, vedo i carismo c'è. Gesù gioca al suo
जेजूच्या काळजाचो वेळ भेटयता तरीच मोचे हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकारी मोहिमेक आमच्या न्याय पवित्र सुरवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काल्या आनी सर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें उजवण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी गायता. Alvarazo sorvespor tu Zorganizosa Olja Dziawojwowa Uzorgi Tuka uzorgi Zoj zoj Sorvespora Navi jedna taka zoj zoj Uzorgi tuka uzorgi zoj zoj. बापा, खरंच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्याची तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ऑग्रेता. बापा, जेजूच्या मन्नांचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराचे प्रतिमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्मा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोन दुतां आनी सर काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद वेदार बापा सर्वंद आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. देवा लागीं घडोना तें कांयच ना. हे खातीर सदांच आमी देवाचेर पातयो, सदांच देवाशी आमी येवंक आनी हो एक सुयेक ह्या दिसांनी उदीक देवाची देणी जोडूंक, देवाच्या जिवितान भरलेली जावंक आमकां सदांच दवर म्हणून जेजून शिकयल्लें मागणें बापाक करून मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणण्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली तरेतरेच्या दुयेंसांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आतां तूं आमकां हांगा एकठांय जालेल्यांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशें येता आनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनाम. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दी. देवाचे शेगी
देवाची शेळी संसाराची पाप काटोली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराची पाप काटोली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराची पाप काटोली ओ जिवन जालोलो जेजू आमचे बरोबर सदांच आसा. आमचो पेज आमच्या जिवितांत आमी जेता कोश्ट तो आपणाचेर घेवन आमकां समाधान करता. आमकां तो सोडवण दिता, आपल्या जिवितांत बोत्ता. ह्या जेजूक शेवन ही जेजूची वाट आमी चलता ती सगळीं आमी सुभागी. सोफिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भावा भयणीनो, कातोलीक धर्मान आणि बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
भयणीनो जिव्या जेजूक ह्या वेळार आमी शेवला जोण एकल्याक आमकां तो कुरपेन भरता दिसा दिसपट्टे आमच्या कोश्टांक फुडो करूंक आदार आनी बळ दिता ओगेपणान ताका आमी दिनवासूया सगळीं आमी उबी रावया तुया कोणवाळ्या बापा ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया बरोबर सगळीं आमी बसुया भावा भयणीनो आयज मिसाची भेट समोर उमल्या फादर जेम्स टॉरेस ताका आनी सालोयच्या फिरगोसकारांक आनी ह्या सो बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 7:15 8:30 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30 5 आनी 6:15 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळचे 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत आयज 12:15 कोंकणी भाशेन मीस आसतलें तशेंच आयज 3:30 मीस समोर ओंपता पेट्रियाकल ट्रायब्युनल डिसेंबराचे 13वेर मद्रास मैलापूरचो आर्चबिश भोवमानेस जॉर्ज एटोनी सामी 12:15 इंग्लीश भाशेन जातोल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो ऑन द 13th of December most reverend George Anthony Sami, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. Decembraचे 14वे 2:12 Tamil भाशेन मीस आसतलें. On 14th of December there will be Mass in Tamil at 12:15 p.m. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वा बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत हांव ते तुमी घेवं येता ह्या पुस्तिका पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं हांगा आमी जेजू अनुभवला जेजूची देणी घेतल्यान जेजूची शिकवणी घेतल्या आतां जिवीत जिवंक तोच आमचो सांगात जावं दी वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सगलीं बरोबर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोती ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव आमेन Tuji kuru
जायते